कोरोनाचेर गोंया खातीर एक पॉझिटिव्ह गजाल. 7 कोरोना पॉझिटिव्ह पेशंटांतलो पयलो पेशंट नेगेटिव्ह जालो. ताका आज डिस्चार्ज मेळटा. ताचे विशीं सगळो प्रोटोकॉल पाळटात म्हूण आरोग्य मंत्र्यान स्पश्ट केलां. उपरांत कोरोनाचे 6 दुयेंती उरतले. गोंया खातीर एक मोठी सकारात्मक गजाल थारतली अशेंय विश्वजीत राणे उलयला. आतापर्यंत लास्ट केस पॉझिटिव्ह जी आयली ती 3 एप्रिलाक आयली आनी एक सगळ्यात बरी गजाल जी आसा, आमचे 7 पेशंट आशिल्ले तितूंतलो एक पेशंट हो नेगेटिव्ह जालो. ताका ऑलरेडी डिस्चार्जूय दिलो आनी तो डिस्चार्जून ऑलरेडी आमच्या क्वॉरंटायन सेंटरात रावता. तो ताका डिस्चार्ज दिलो आमी काल दिलो, आज सकाळी दिलो. एक बरी गजाल आसा की आमचे सगळे पेशंट हे रिकवर जाता. आमकां दोतोराच्या पुराय टिमीचेर विश्वास आसा. हांव आयज स्वता परत एकदा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या दोतोरां वांगडा उलयलो. हांवें त्या सगळ्यांचें अभिनंदन केलें. ओके, पुराय गोंय तुमच्या बरोबर आसा हें तांकां सांगलें. आमकां खात्री आसा आनी विश्वास आसा उरलेले 6 पेशंट सुद्दां हे पूर्ण रिकवर जातले. म्हणजे आयुर्वेदाच्या मार्फत इम्युनिटी बुस्टिंग मेजर्स फॉर द सेल्फ केअर ड्युरिंग द कोविड-19 हाजी एक लिफलेट आसतली. ती दोनूय लोकल लँग्वेजीन मराठी, कोंकणी आनी इंग्लीश ह्या तिनूय लँग्वेजींनी तेजी म्हायती म्हणजे आमी कितें करपाक जाय ह्या पिरियडांत. म्हणजे इम्युनिटी प्रमोट करपा खातीर आमकां आयुर्वेदीक प्रोसिजर्स जाल्यार कसल्यो प्रोसिजर्स करच्यो, आमकां प्राणायाम करपाक जाय आसत जाल्यार आमकां काडे घेवपाक जाय आसत जाल्यार कसल्या पद्दतीचे घेवचे, त्या वेबसायटीचेर आमी नियर बाय आयुर्वेदीक डॉक्टर्स कोण आसा तांचे नंबर सुद्दां हे अवेलेबल केल्ले आसा. आनी सांगपाक खूब खोस भोगता, आमी पयली स्टेट आसा विथ द प्रोटोकॉल आयुर्वेदाची ट्रिटमेंट ही क्वॉरंटायन केल्ल्या पेशंटाचेर आनी इवन दो पॉझिटिव्ह आयिल्ल्या पेशंटाचेर वापरपाक विथ प्रोटोकॉल आमी सुरू केल्ले आसा इन कन्सल्टेशन विथ अवर मेडिकल टीम. कोविड-19 आळाबंद घालूंक आरोग्य मंत्रालयाकडच्यान सगळे तरेचे उपाय चल्ल्यात. माननीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जिसमें कि हेल्थ मिनिस्टर साहब के साथ साथ सिविल एविएशन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, शिपिंग, केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर्स के लेवल पर हमारी हाई लेवल मीटिंग हुई थी. उस मीटिंग में भी कंटेनमेंट और मैनेजमेंट एफर्ट्स के ऊपर और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाने के ऊपर डिटेल चर्चा हुई. कैसे हम स्टेट्स के साथ मिलकर इस कार्य को और त्वरित रूप से आगे ले जाएं उसके बारे में डिस्कशन हुआ. साथ ही इससे रिलेटेड इश्यूज जैसे कि पीपीईज, वेंटिलेटर्स और N95 मास्क के ऊपर भी डिटेल डिस्कशन करते हुए कैसे हम स्टेट्स को इसमें फर्दर सपोर्ट कर सकते हैं उसके ऊपर भी, उससे संबंधित भी कुछ आदेश दिए गए हैं. आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि पीपी मास्क और वेंटिलेटर्स अब सप्लाई आनी शुरू हो गई है. ब्यूरो रिपोर्ट, प्रूडेंट.